सुरवातेक आमी गायन करुया तुझें कुटुंब एकठांय जाता गायनाचो अंक A36. बाप्पा आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदें जेजू दाताय हो मोगोल बुंदीन वाचताकून आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विस्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विस्वास मोगूत जाता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाला भावा भयणांनो आयज साद्या कालाचो 13वो आयतार. आयचे पवित्र सोबीचे भेटेचो विशय तो ताचे बरोबर गेलो. जेरुसल्याचे मागणे आयकून ताचे दुवेक पेकोवणी दिवपाक जेजू ताच्या सांगाता वेता. जेजू सगळ्या लोकांक गोरजांक पावलो. जोरूय ताचे गोरजे वेल्यार ताका सगळ्यांनी साडलो. आयच्या सेवा दुर्मान जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. आमच्या सुखा दुखा वेल्यार जेजू आमचे बरोबर रावूंक सोदता. जायरूस आनी रोगपास जाल्ले बायले भाशेन आमचे सवें देव शेगूण मुणगी भावार बोरवासो आनी मोग आसता तेन्ना जेजूचे खरें आसने आमी अनुभवूंक पावता. तर हे तिनूय देव शेगूण आमच्या जिवितान आपणावूंक जेजूचो सांगात अनुभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आणि खेरीत कृपा आमकां सगल्यांक मागता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखुया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो वा सगळ्यांक चारून सांगता मनान चिंतून तोंडानच सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकृत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवा उजोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरबुद्वीदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा उजोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूर तू बापाच्या उस्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उजोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मुलगी जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उजोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी प्रार्थूया. अचे दिसा मागता आसतना विठ्ठलदास वाड्यांतली आमचे भाव भयणां वाड्याल्या कुसाची परब समरंभात तांचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. कोडेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या सदाच्या उजवाडांत आमकां सदांच यशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. मरण देवान करूंक ना. जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळे ताणें रोचलां तें वर्तूंचे म्हूण रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकीन बोलोलीं. ताचे सवें मरणादीक वीख मेळचें ना आनी पृथुमेर नरकांची पदवी चलोना. कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरोना. देवान मनशाक उमूर केलो. आपणाच्या सोयंबा सारको ताका रोचलो. देवसाराची नाटकांकी संवसारांत मरण हाडलें. ताचे बागिली ती चाकतोलीं. देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो वोत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोलो मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली.
सर्वेस्पराचे भोगतानू ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर नाच जाता, पूण ताचे बोलेपण जिवीत भर तोखता. जोरी रात काळी दुकां गळून तोरी फात्या पारार संतोस्तान उल्हासता. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव. सर्वेस्परा, दुखांत रोडण्यान काडलोले दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवास्तोली नितेकाली. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, जोरी तुमी सगळ्यांत पयलीं मुणगी भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेन, जाणवायेन, सगळे जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तोशीच हेरूय उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाय वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावंक तुमचे पासर दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटो दोपटोचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणोंक सोदता तें हें, तुमकां आतां चड आसा तातलें काडून तुमच्यांनी गरजाक तुमी पावात आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तातलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतली. अशी सगळ्यांची तीच गोड जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जाका चड आसा ताका अगलें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फाकोयलें. ओ मरण पोरजोडलें, सर्वेस्पराक जय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू परतून ओड्यार चडून दर्याचे पेले तळी वेतोच लोकांची व्हड उरपूंच ताचे सोशी एकठवली. आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणटलो, देवस्थानाचे अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणेर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर, तिका वचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली
तूं एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातान जाय तें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी मुळे, लोक तुका चिंतता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारूंक रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें वळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी जा. तो उठलो आनी थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरान पावतच जेजून बोवाळ आनी लोकांचें रडणें आनी जाय तो विलाप देखलो. आनी भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमना जावंक जेजून जडजडीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, ॲन झिलियन एक फामाद अमेरिकन एक्ट्रेस. देखूय 3 फावटी एमी एन गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड तिका फावो जाल्लो. पूण 1985 ह्या वर्सा जेन्ना ती 35 वर्सांची पिरायेची आसली, ह्या काळार she made some special headlines. आनी कितें घडलें काय, ती फामाद एक्ट्रेस पूण त्या काळार she was diagnosed of breast cancer. पण बाबा तिका खंय कॅन्सराची पिडा जाल्ली आनी असले परिस्थितीन ही गंभीर परिस्थिती तिचेर निर्माण जाल्ली. तिका सर्जरी करची आसली आनी भयणी बाबानो, ती सर्जरी करूंक खंय हॉस्पिटलांत वेता आसतना वाटेर सेंट फ्रांसीस द सेल्स ह्या
इगोचे लागीं खंय ती थांबता आनी थंय थांबून तर चादी दाराचेर खंय ती पळयता दाराचेर हीं उतरां तिका वाचूंक मेळटात. The same everlasting Father who cares for you today will take care of you tomorrow and every day. Either he will shield you from suffering or he will give you unfailing strength to bear it. Be at peace then and put aside all anxious thoughts and imaginations. बाबड्यान ही उतरां दारार आसली ती म्हणटात सासणाचो देव जो आयज तुजी परवा करता तो फाल्यां आनी सदां काळ तुजी परवा करतलो. कोस्ट तुका लागून जावंक एक धाल कसो थंय रावतलो ओ तुजे कोस्ट सोसूंक तुका उगडी घोटाय तो तुका फावो करतलो. देखून तुज्या मनाक कितें दिसता ओ तूं कितें चिंता तें फाटीं दवर आनीक शांत राव. बी ॲट पीस. पण बाबनो हे वचून इगोजेन खंय ती भितर सरली जायतो वेळ थंय रावन मागणें केलें आनीक हॉस्पिटलान गेली. पण बाबनो सांगतात की हॉस्पिटलान इताचें ऑपरेशन करता आसतना ही सर्जरी जी मारेकार आसली ही सर्जरी करता आसतना जो विश्वास आनी जे एके भाशेन मनाचें थंडाय व शांती द पीस ऑफ मायंड हे वस्तूची खंय दिसून येताली ती एके भाशेन एक ना पूण एक देख कशी जाली. न्हय उदीक करून हे असले पिडेन ते कश्टोतल्यांक ही एक देखीवंत आनी जाली. भयणानो ह्या पिडेंतल्यान एके भाशेन जावन तिच्या जिवितान देवाचें बरेपण तिणें अणभवलें आनीक हेच ह्यांतल्यान हे विस्वासांतल्यान देवाची कृपा ती ओळखूंक पावली. तुज्या भयणी भावनो हे आसपासून जे ह्या उतरांतल्यान हे वस्तूर एक फावो जालें तेंच आज देव आमकां जोण एकल्याक फावो करता. हाचे पयले वाचपान आमी भितर सरुया. हाचे पयलें वाचप आमकां उडगास करता आमकां आमचो देव आमकां जिवीत दितलो देव आनी हें जिवीत तो आमकां सगल्यांक सुभापणी दिवंक सोदता. ह्या जिवितांत आमकां तो वांटेली करूंक सोदता. म्हणटा मनीस आमकां सगल्यांक जिविताक रचला हें सोत हें पुस्तक आमकां पयलेच फावटी उडगास करता. कितें काय आमी हे तरां देवाचेर देवाची ओळख आमच्या जिवितान घेवंक देवाचो मोग सोपुनायन आमी करूंक ताचीच सेवा करूंक आनी ताणें बासायल्लें सासणीक जिवीत आमी जोडूंक आमी तयार जावं. हेंच की जिवीत देव आमकां दाखयता. जाल्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपान बागन पावलू जेरुजाल्याचे पवित्र सभेक तांकां आर्थीक परिस्थितींत आदार दिवंक कोरिंथाचे पोरजेक तो उलो करता. आनी हें सांगता आसतना तो उडगास करता की जेजून एके भाशेन आपल्याकूच खाली केलो. जेजून आपलें सर्वस एके भाशेन दिलें आमचे खातीर तो मेलो आनी हें एके भाशेन आमकां बरेपण हाडूंक ताणें दिल्लें दायज दाखयलें हें जेजूचें उदाहरण आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनीक तोच मासिदोनिया आनी गालासिया ह्या गांवांतल्यान ह्या लोकांचे आदार घेवन ह्या जाल्याचे पोरजेक आदार धाडून एक देख तो तांकां जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता 2 मिलाग्री आमच्या दोळ्या मुखार आसा. एकल्याक एक पेकोणी फावो जाता जाल्यार दुसऱ्याक नवें जिवीत मेळटा. भाव भयणानो ही दोनी तांकां फावो जातात कित्याक तांच्या भावार्थाक लागून जेजू हें देणें तांकां दिता. भावनो ह्या शुभ वर्तमानांत आमचो देव आमकां भलायकी दितलो आनी काकूटसार देव हे आमकां उगडापें करता. भाव भयणानो
ह्या देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान आमी अनुभवता तेन्ना आमी आमच्या जिवितान कितेंची गरज काय पुरे सुवातेर देवाची काकलुतीचेर आनी पदवेचेर पातयेवपी भावार्थ उत्पन्न करूंक आमकां गरज ट्रस्टिंग फेथ इन आवर गॉड बाबिणानो असल्या विस्वासी भावार्थान आमी देवा लागीं येता तेन्ना असल्या विस्वासी भावार्थान आमी देवा सोशी येता तेन्ना देव चिरूल आमचे मागणे आयकता दुसरे सुवातेर कश्टांत पिडेंत आमी आसा तेन्ना आमी दोतोराशी धांवता आनी भणी भावनो दुबाविरेत आमकां असल्या गुडितांनी तांचे वरवीं ही पेगुणी आमकां फावो जातली हे आमी रावता असल्या गुडितांनी आमी जेजू लागीं मागुया भणी भावनो असली परिस्थिती आमचेर येता तेन्ना जेजू लागीं मागुया आमच्या जितान आमी गोडी फावत दोतोर वेंचून काडूंक ह्या दोतोरां वरवीं आमकां ही फावत हे वखदां फावो जावंक ह्या दोतोरां वरवीं हे पिडेंत आमी आसतना आमकां देवाची कृपा आनी काकलूत तांच्या हातांतल्यान आमकां मेळूंक हे देणे हे भाशेन आमी मागुया आनी भणी भावनो भावार्थान मागतल्यांक जेजू केन्नाच साडिना हे आयचे शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां दाखवड जाला तिसरे सुवातेर आमी जेजूची पेकोवणीचे मिसांव आमच्या जिवितांतल्यान आमी चालू दवरुया कशें आमी करतले काय भावनो आमचे गोडे इश्ट वो आमची लागशिल्लीं गोडे पिडेंत आसात जे पिडेंत कश्टवतात तांकां एके भाशेन आमी तांकां भेट करुया आमचे मोगाचें आसणे आमचो हुस्को तांचे सवेन दाखोवया आमच्या मागण्यांचो तेंको हे भाशेन तांकां आसा म्हूण आमी तांकां आस्वासन दिवया पण भावनो पिडेवंतांक भेट दिवप तांकां बुजोवन आनी बरेपण आमच्या उतरांतल्यान एके भाशेन हांव करप हे जावन आसा देवाचे काकलुतीचे देणे हाचे वरवीं ही काकलूत देवाची आनी बरेपण आमी तांकां फाव करता तर आयज ही देणी आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक ही खेरीत कृपा आमकां मागुया देवाचे काकलुतीचेर आनी पदवेचेर पातयेवपी भावार्थ आमकां फावो कर म्हूण ह्याच भावार्थान जिवन आमी जेजूच्या पांयां सोशिवन आमच्या गोजांनी ताचे लागीं मागूंक आनीक हीच काकलूत आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक आमी फुडें सरूंक आमकां कितें कृपा लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया ह्या वेळार सगळे आमी आमचो भावात सांगाती आमी उचारुया सोत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो अंकवार परिधान जल्मलो वस्त्र खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवेतान जिव्या मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सदनंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी हेच भावार्थान ह्या वेळार आमचे जण एकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल बावार दवरून आपले पोरजेक बोरवाशाचे आनी मोगाचे गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण भावार्थ दवरूंक एकामेका थंय मोगान जिवंक जेजूच्या येण्याक बोरवाश्यान रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जिविताच्या कोश्टा आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बोरवासो म्हूण वळखून ताचे थीर भावार्थ दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मोजत मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोधर बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयकत्यास क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया भावा भयणी बापाक भेटूंक गायनाचो अंक C10. बाबा भयणी बापाक भेटून भांगर नाका रुपे नाका. आपल्या काळजा सवे गोपूर जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी करीस लेगून. मोगान बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कोशेंबिता सगळेच मोजे बापाक भोगता. जेजू मागता कोशेंबिता सगळेच मोजे बापाक भोगता. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोल दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या सोण एकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Povid, 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 dolbaranzo sorbes portum, solgani sosar bolla tuja vojvova, utsorgi tuka zoj zoj, utsorgi tuka zoj zoj, Solves morace navi et atacazul.
उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण संसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बगसोनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavatato good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता. आनी हो जिविता सुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी करीत पर्यंत जी पिडेंत आसात तांचे खातीर मागता. जाणीक आपल्या खातीर माग पडला तांचे पासत आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस चावेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखागर आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नेयाक आमी बरोबशेन अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली बाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येथ्यान राजवट चलिताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायनाचो अंक D5 Bawartaचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू दिसता उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवटां जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो बाबाताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघू आमकां जागोय जेजू म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन
प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुड्या रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूंक आनी पुरी सदां तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ह्या सुमारान डोनेशन दिवण्यान डोनेशन दिवन आदार केला. In memory of Nathalie and Matthias Fernandez, donated by Nicholas and Consimas Carenes, 25,000 rupiah. Zlatan Fernandez, 2,000 rupiah. एक बरं मागपी 5,000. Joy Kiran Dias, 10,000. In memory of Claudina de Souza, 10,000. तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया म्हजो पाटलाव करूंक. गायनाचो अंक F15. म्हजो पाटलाव करूं तुजी कशी जाल्या तुजो कुरीचो चलये म्हजे पाटलाव म्हजो पाटलाव करूं तुजी कशी जाल्या तुजो कुरीचो चलये म्हजे पाटलाव आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक मोगरायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो